वर्सुकी रिलिजियस डे निमतान मुख्यमंत्र्यान प्लास्टिकाच्या वापराचे वाईट परिणाम सांगले. कारण ते प्लास्टिकूच प्रॉब्लेम करता आमकां बऱ्याच जाग्यार. सो इफ वी कॅन गेट रीड ऑर रिड्यूस द कन्जम्पशन ऑफ प्लास्टीक अननेसेसरी जाग्यार गरज ना ते बंद करूंक जाय. कारण केन्ना ना केन्ना तरी हांव फुडल्या वर्सान एक दीस अचानक घोशणा करतलो की फुडल्या म्हयन्याच्यान प्लास्टीक बंद. कारण प्लास्टिकान गोंयची वाट लावपाक लागल्या. सगळे आमकां प्रॉब्लेम येता 90% प्रॉब्लेम प्लास्टिकाचे येता. कितल्या जाणांक खबर आहा की फ्लडींग जें जाता आनी हांगा मिडिया तांचे नोट करचे, फ्लडींग जाता तें प्लास्टिकाक जाता, तें सरकारा खातीर जायना. वर्तमानपत्रांत बातमी येता खळयो सारक्यो काडून ना म्हणून फ्लड जाले म्हणून. पण 90% टायम वेन वी फायंड गो फॉर इट आमकां लक्षांत अशें येता की प्लास्टिकाचे गुड्डे वचून खंय तरी बसलेले आसता. लोक प्लास्टिक पिशव्यांनी खाणां घालून वडयतात. ते गायो खातात आणि मरतात. प्लास्टिक बॅगांक लागून नुस्तें आणि देवमाशेय मरतात. त्यो गायो तुमी भितर कितें तरी खाणें इल्लें उरता तें काडटा आनी उडयता न्ही प्लास्टिकाची पोती. ती गायो त्या भितरल्या अन्ना खातीर प्लास्टीक खावपाक लागता. आनी गायचें पोट हें गिरणे सारकें आसता. गेल्लें प्लास्टीक अशें रवत जावन वयर येत आसता परत. तांच्या तोंडान परत रवत करपाक येता अन्न. त्यामुळे पोटान प्लास्टीक गेलें की परत वयर येता, परत ती बारीक पावडर करता आनी परत भितर घालता. आनी भितर बॉल कशें जाता. आनी एकदां प्लास्टीक पोटान गेलें की गाय जगना, मरता ती. ऑपरेशन केलें सुद्दां तिका 8 दीस लिक्वीड डायटाचेर दवरचें पडटा. दूध बी अशें दिवचें पडटा तिका. हें म्हणजे जड खावपाक जमना. आनी त्यामुळे म्हाका दिसता प्लास्टिकेच्यान कितले प्रॉब्लेम जाता. दर्यान सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. नुस्तें घुसपून मरता गुदमरून. व्हेल बील सुद्दां मेल्ल्या. अनेक नुस्त्याच्या नाकाक वचून गुड्डे कशे बसता ती प्लास्टिकां. त्यामुळे आमी एक व्हडल्या संकटाक खंय तरी जर कंट्रोल करतले जाल्यार तें प्लास्टीक पयलो रावंड हो करूं येता की आपणें कमी करपाचें. नुस्त्याक बाजारांत प्लास्टीक घेवन वचूं नाका. रिलिजियस डे निमतान सेक्रेटरिएटांतल्या कामगारांच्या गुणेस्त भुरग्यांचो मुख्यमंत्र्यान भोवमान केलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि विजय चेतन गवस.